गोंयचे शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी म्हणल्यार मूळ गोंयकारांचो एक मेजर डिमांड आसा म्हणटा तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी समाजाक. आनी एसटी समाज म्हणल्यार 10% समाज गोंयचो आनी मूळ गोंयकारांचो समाज. ह्या समाजाक अजून मेरेन बीजेपीच्या डबल इंजिनान पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवंक ना. 27 पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें ना. सो बीजेपीचे डबल इंजिनान एसटी कम्युनिटी कॅट केल्ले आहा. प्रकाश वेळीपान चिंतपाक जाय की हे कॅटाचें कितें जालें, तूं तो पक्ष कितें घेवन बसला. नंबर 1. नंबर 2, एसटी एक्टिविस्टांक मारतातूच न्ही, दिसा धवळ्या कॅपिटल सिटीन आमच्या राजधानीन मारतात आनी तोंडाक शेण सारयतात. म्हणल्यार सिग्नल कितें दितात की तुमी 10% एसटी समाज गोंयचो, 10% गोंयचो समाजाक तोंडाक ते शेण सारयलेलें आहा. ही आज एसटीची परिस्थिती आहा बीजेपीच्या कायद्यान. बिरसा मुंडा म्हणटा तो कितें आशिल्लो, भगवान बिरसा मुंडा म्हणटा तो कितें म्हणटालो की आमची जमीन आमचो रायट म्हणून. सो जमीन राखपाक करतालो. आज गोंयची जमीन गोंयकारा कडेन आसा ते पयलीं चिंता. सगळ्यो ज्यो कितें पॉलिसी जाल्ल्यात ह्यो एंटी गोंयकार आनी एंटी मूळ गोंयकार आनी हे वचून मेरेन बीजेपी हाडटा आनी बिरसा मुंडाची जयंती करता. बिरसा मुंडाचो पुतळो घालो म्हणून गोंयच्या मूळ गोंयकारांचे हक्क आनी तांचे जे रायट्स आहात ते प्रोटेक्ट जातले म्हणटा ते जावचे ना. हो फक्त पुतळो घालता तांकां फटोवपाक. तांचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंय गेलें, आमी रिजोल्युशन घेतलें. हांव प्रायम मुवर, हांवें तो इश्यू इनिशिएट केलो असेंब्लीन. कितें जालें आज मेरेन कांय जावंक ना. सो आज मूळ गोंयकारांक बीजेपीन फटयल्ले आहा. पुतळो दिवन तें काम जावचें ना. आमचो बिरसा मुंडा आहा, आमचो फ्लोरियान वाज म्हणटा ताणें कोंकणी खातीर आपलो प्राण दिलो, पयलो मारतीर जालो, ताका ऑनर केला, ताका रिकॉग्नायज केला हे सरकारान. कोंकणी म्हणटा ती आमची आवय भास. त्या आवय भासा खातीर तो खरो मेलो पयलो, ताका ताणें रिकॉग्नायज केला. ते प्रकाश वेळीपाक कळना. कितें पळयतात तुमी, आमची आवय भाशेक खातीर जो आपलो प्राण दिता ताका बीजेपीन रिकॉग्नायज करूंक ना. आनी उरलं कितें, पुतळो घालपाक कांय ताका फरक पडना, ते बिंदास घालतले. म्हणून एसटी समाजाचे मूळ प्रश्न जे आसा ते मूळ प्रश्नाक तांणी सुटावे करूंक जाय. नाजाल्यार तांचे डबल इंजीन ते फेल इंजीन तांकां सांगूंक जाय.